कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सक्कड भक्तवृंदांक दंडवत प्रणाम। प्रभुजीना मगल तसल कारात एक इतल गोड गोड सांगून इतल वैर बस करलेलं असं तंत मगल बिलकुल पात्रताना दलरी आमगेले शिक्षा गुरु राधाराणी माताजी सांगताची कोण केले एक पटी तुमगेल गुणाच गान करताची ताजे अर्थ हे नाही की तुमगेला ते आस म्हणून ताजे अर्थ हे की तुम्ही त्या गुणाक खंय ना खंय वचून पावका ताचे प्रयत्न करका म्हणून सो हा प्रयत्न कर प्रभुजी की तुम्ही सांगेल हंतू कसं नाही पुणे मगलान तंतू एक परिवर्तन जावं म्हणून। हरे कृष्ण। एक सान भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकूर हानी बरेलेलं असं हंतू कृष्णालय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णालय विंगविंगड नावाचे गुणाचे गान केलेलं असं आयच आमगील सेशनाची 64 क्वालिटीज 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा ताजवेर असं श्री रूप गोस्वामी पादान त्यांनी बरोवन घालेलं असं तकाची हे भक्तिविनोद ठाकूर हानी बरेलेले भजन 2 मिनिट सांगून आम्ही हे सेशन स्टार्ट करूया। जायत ना प्रभुजी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना गोपी परन धन मदन मनोहर कालियाद मन विधाना अमल हरिनाम अमिया विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर बोरा बंसी वदन सुवासा ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत दासकार गोविंद माधव नवनीत दासकार सुंदर नंद गोपाला यमुना तटचर गोपी बसनहार रास रसिका कृपा मोया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बारा श्री राधा वल्लभ वृंदावन नट बारा भक्ति विनोद आश्रया यशोमती नंदन ब्रजबोर नागर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हे सुंदर भजनांतू देवालय केवल विंग नावाचे गुणाचे अंतू गान केलेलं प्रथम जाणू पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्माले चरणारविंदाक वंदन करून तशीची परंपरागत जावन असेल गुरुवारी अंगेले चरणार कमालविंदांतू वंदन करून आणि उपस्थितीतील सक्कड मालगाडे अंगेले चरणाराक वंदन करून आयचे सेशना विषय जल तितल मना वच तशले तुमक सांगच्याक प्रयत्न करता। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्कितं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीम् हरे कृष्ण. पैरी हरग्रेस जननी माताजी हन्नी भारी चंद कोरनो आमका नाना रितीरी म्हळ्यार गोपी गीत दुखून भगवत गीता दुखून श्रीमद भागवतम दुखून चौराष्ट्रकम दुखून आणि मस्त नाना रितीरी शास्त्रा दुखून आमका भारी सुंदर जावन मना वश तशी आमगेले मनांतू कृष्ण परमात्मा लेखे गुण काण्या रूपार आमका सांगून दिलेले आसा. कितले चंद कोण आमकांनी सांगून दिले. आम्ही खाली क्विकली ताजे एक रिकॅप करूया. आजी माताजीना श्री रूप गोस्वामी पादांनी बरयलेले भक्ती रसामृत सिंधूचे हंतू 64 क्वालिटीज हंतूल फर्स्ट क्वालिटी देवाल सांगिले सर सुरम्य अंगा म्हळ्यार ब्युटिफुल बॉडीली फीचर्स म्हणून भीष्म स्तुतींतू म्हळ्यार प्रथम स्कंद तंतू 9वा अध्यायांतू भीष्म पितामह भीष्म देवान कृष्णाक भारी सुंदर जावन प्रीतीनं वर्णन केलेलं असं. युधी तुर गरजो विधुम्र विश्व कचलुलिताश्रम वार्यलन कृतास्ये मम निशित शरीर विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा. भीष्म पितामहान सांगताची हे देवा कितले चंद रे तू त्या रणभूमीन तू रतांग पाणी जावन आशिल्लो ते घोड्यान चल्लेले मी ते जे धूळ उडतास त्या धुळीन तुगेले ते श्याम वर्ण आशिल्ले पळय ते प्रभुपादान बरयले ऍश अँड लुक म्हणून म्हळ्यार एक विभूती आनी एक माते कलर आसता पळय ते पुरा देवालय मुखारविंदार पसरयलेले आसता. तांतूय तू कसं चंद दिसत रे देवा. ते तू कोप्पार येवन म्हाका आक्रमण करचे येताना तुगेले ते केस बांदिले पुरा ओपन जावन ते कुरळे केस तुगेले मुखारविंदार येता आसा. कितले चंद तुगेले ते बॉडीली फीचर्स आसता म्हणून भीष्म पितामहान वर्णन करता आसाच. आनी ते तू येता आसतना तुगेले मस्तकारी निडलारी हुम आयलेले आसा. ते एक एक हुम वज्रा मणकेची भारी प्रज्वलित जालेले आसा शायनिंग दिसता आसा म्हणून म्हळ्यार देवाले हे पुरा कितले चंद भीष्म पितामहान वर्णन केलेले आसा तू. आणि हाव त्या मारडल बाण वरियस पळ तुका त्यावे एक सौंदर्य रूपार तू घेऊन भोंवतास मग देवा म्हणून भीष्म पितामहान हंतू तांगेल वर्णन केलेले आसा. पळया केदनाय गोचरण लीला जाता गोधुळी म्हळ्यार केदन गाय चरण देव संगवाळ येता तेन्ना हुमेन आसता खंय आनी अशीची जालेल मणकेची तोंडार धूळ आसता खंय आंगार धूळ आसता खंय धररी देव परंबळी आसता खंय पुरा गोपिका स्त्रियांक यशोदा माया पळयल्यार पटोवन घेवया अशी दिसता खंय. आमगेली तशी परिस्थिती आसता बाय. माताजीन सांगितले म्हणके कोणे आयल्यार आमी ऑफिसार दुखून या कामार दुखून आयल्यार कोणेय आमगे ते आयल्यार आमी म्हणटा 2 मिनट राबा तुम्ही बेसाची हॉलान तू हांव फ्रेश जावन येता म्हणून. पण आम काय करता आमी हुमेन वासान तू हाकड तकड इथर पितर जावन आसताची म्हणून. जाल्यार देव आस पळय तांगेली बॉडीली फीचर नव यौवन केदनेची सुगंधीत जावन परमळी जावन भारी सुंदर आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. सुरम्य अंगा म्हणून. आणि मुखारी सेकंड वर्णन दिलेलं असं सर्व सल लक्षणयुता म्हणून ऑस्पिशियस कॅरेक्टरिस्टिक देवाल हंतू सटीक जावन शुभ लक्षण असं 32 लक्षण चिन्ह देवाल अंगारी समद एक पडता म्हणून.
शुभ लक्षण जावन असतं देवाला अंगारी म्हणून सांगितलं असं. आता आमगील हणे बरप आम्ही चेंज करच्या जाल्यार आमगील रेखा चेंज करका जाल्यार आचार्य वर्ग सांगताची की आम्ही कीर्तनांतू 2 ताळ अशी वाजिल्यार पुरखे आमगील हाताचे रेखा देव परिवर्तन करता. तसले सूर सर्व सल लक्षण युक्ता देव अस कृष्ण म्हणून शिल प्रभुपाद हांत रूपांतरांतू रूप गोस्वामी पाद बरें सांगता असाची. तिन्नीचे गुणगान म्हळ्यार रुचिरा भारी प्लीजिंग अस देव म्हणून. चारीचे तेज सन्विता एफल्जंट भारी तेजमय असं म्हणून. केदना ते रणभूमीरी म्हळ्यार मलयुद्ध करताना मथुरांतू मुष्टीक चाणूर येऊन राबता खंय आणि पळयता खंय अयो एक दिसान बालक कितले चंद वो कितले तेजमय असं हगलवटवे हांव मलयुद्ध करच्या मी म्हणून ताका पळोवन राबता खंय तितलं मोठा तेजस्मय असं म्हणून सांगितलं असं देवाले. आणि तितलं मात्र नाही मुखारी गोपिका स्त्रिया सांगता खंय केदनेची यशोदा की पळय तू इतलं अलंकार करून इतलं भांगर घालणू केदने पेटयता कानाक आणि आम्ही काळका कुडान तू वयर ते एक माखन निपोवन दवरताची तर तुगेले काना वायस भांगर पळते इतलं फळफळत की ते फळफळीच तेज आनाची ताका दिसता खंय खंय निपेला हांवें माखन म्हणून ताकाच पळय भांगर घालची बंद कर ताका म्हणून. जाल्यार आचार्य वर्ग जन सांगता खंय त्या भांगरा निमित्त तेज येवच नाही देव स्वयं प्रकाशित जावन असं देवाला अंगाचे देवाले दुखून त्या तेज येवचे देवाला भांगरा दुखून नाही म्हण तशी तेजोमय जावन असेल एफल्जंट असं कृष्ण म्हणून सांगितलंस. देवाला हे गुणाविषयी सांगितलंस. पंचाचे बलियान म्हळ्यार स्ट्रॉंग 7 वर्ष प्राय रे देवानं गिरिराज गोवर्धना उकळलेलंस. आम्ही वृंदावन यात्रा करताना परिक्रम करचे म्हळ्यार एक व्हड विषय. कितली जण सांगता आम्ही परिक्रम केले म्हणून. तसल गोवर्धन पर्वताक देवानं सान बोटार उकळलेलंस. कितलं बलवान अस देव म्हणून तागेले ते लिहिलेन तो आमकां कळता. संचे नवसन्विता म्हणून एव्हर युथफुल. कुरुक्षेत्रांत देवाले प्राय म्हळ्यार 125 इयर्स खंय जाल्यार पळयल्यार पयर जननी माताजीन सांगिल्ले किशोर लीला तितलेच देवा एव्हरी स्वीट 16 इयर्स मात्र देवाले म्हणून तेजी किना वयर वच्चे न्ही म्हणून म्हळ्यार नव सन्विता म्हणून देवाले एक गुण अंत वर्णन केलेलं. 7 गुण विविध अद्भुत भाषाविता वंडरफुल लिंग्विस्टिक खंय देवाक नमुनवार भाषा सर्व योनीन तुले कितले योनी स्पिशीज असतात तांगेली सकड भाषा देवा येता म्हणून. पशु पक्षीले तांणी चिलिपिली करचे आणि पुरा जन क्रिमकीटुले मनशाले भाष सकडालेत खंय जाल्यार आचार्य गण वर्णन करता हांगा भारी चंद विषय एक म्हळ्यार आमगेल हृदयांत असेल कसं भाष अस पळय जे यातना अस त्या देवाक मात्र समोर कळत खंय खंयचे रुपार आमी जेवा जे आमगेल भाशेन देवा सांगता पळय आमगेले जे प्रार्थना मांडताची ते स्वीकार करता म्हणून. असं विविध अद्भुत भाषा विता म्हणून देवाला एक गुणाचे वंडरफुल लिंग्विस्टिक म्हणून देवाला हांगा वर्णन केलेलं. 8चे सत्यवाक्य व्हेरी ट्रुथफुल अस देव म्हणून. 9चे प्रियमवदा प्लीजिंग टॉकर म्हणून आम्ही ऐकलेलं असाची भृगमुनी केदना कोप्पान अहंकारान येऊन खंय देव शेषशय्यांतू निदोन असता क्षीरसागरांतू आणि लक्ष्मी देवी देवाल पाय चिल्लिता असताना भृगमुनी येऊन देवाले पक्षस्थला हृदय लात मारत खंय देवा कळता हक्काचे की अहंकार आयला म्हणून जाल्यार प्लीजिंग टॉकर देव चंद कोण सांग खंय हे मुनिवर तुका मगर हे कठोर असेल हृदयाक मारून तुका पाय दुःख न्ही नवे म्हणून तो पाय चिल्लीत खंय देव ते ऐकत तर तागेले खूप थंय उड्डून वत खंय म्हळ्यार कितले प्लीजिंग देव उरले चांत म्हणून आमकां कळता. म्हणटा पळय मिठा व्यवहार भारी गोड गोड उलोच उतर देवाले म्हणून. आम्ही मैसूर पाक केदन खाताची तेन्ना आमी सांगता की मैसूर पाक तोक दुखून मात्र गोड आस वयर दुखून गोड ना किंवा वयर दुखून मात्र गोड आस सायडा मात्र खायची ह्याकड दुखून खाल्ला गोड ना म्हणून सांगता की ना मैसूर पाक पुरा दुखून वयर दुखून खा तोक दुखून खा कशी खा तोंडा खाल्यार गोड आस तशी देव भारी गोडोची प्लीजिंग टॉकर म्हणून सांगिल्लें. प्रियम वदा म्हणून. 9 धनचे वावा दुका एकदम फ्लुएंट असके तो देव. आता आमकां जननी माताजीन कितले चंद करून सांगिल्लें ते भजन मैं नहीं माखन खायो म्हणून. फर्स्ट यशोदा माई सांगता खंय तो मैं नहीं माखन खायो म्हणून यशोदा माये पटयत खंय पण मैया हांव माखन खाय न्ही म्हणून. यशोदा मायेन मस्त रिजन दिवचेस ताणे रिजन दिवचेस कडे आखेर देव ते मारता
म्हणता पण सिक्सर की यशोदामाया कशी फसवचे म्हणून सांगत खंय हांव काळो बलराम गोरू हांव दत्ता घेतील ना हांव तुमगेली पूत नाही ताका तू हे करतास ना ते आयकून यशोदामाया भारी हे जात खंय ना ना रे चेडा तू खाय नी माखन हांवेची मगल चुकी म्हणत खंय ते ओपून जातरी कृष्ण म्हणत खंय मैया मैं नहीं माखन खायो हांवें माखन खाल्लेले म्हणून कशी पळय आतां सांगले हांव खाय नी म्हणून आज सांगले हांव खाता म्हणून तशी वावा दुका देवाल ह्या एक फ्लुएंट एक वाक्चतुरी असं म्हणून सांगेल असं हे गुण नंद महाराजाक वरी पण सांग देवान नंद महाराजाक पटेलेलं असं की गिरिराज गोवर्धनाल कशी कित्या पूज कोरका इंद्रदेवाल पूज करनशी गिरिराज गोवर्धनाल पूज कित्या कोरका म्हणून यद्दसान बालक नसतानाची तांगेर मनांत व्रजवासी जनाल मनांत हृदयांत घालेलं असं की त्या गोवर्धना पूज केल्यार कितले श्रेष्ठ म्हणून 11वाचे सुपंडित हायली लर्नड म्हणून सांगितलं माताजीन सांगलं आमका की 64 दिवसांत तू 64 कला सांदीपणी मुनीन तांक शिकलेलं असं अशें सांगितलं माताजीन की 64 दिवस जावका म्हणून नासिले देवाक एक दिवस भितर देव शिकतसिलो जाल्यार सांदीपणी मुनीक 64 डेज लागले देवा सांगच्याक म्हणून कितले बुदोवंत आस देव म्हणून सुपंडित म्हणून कडे 12वाचे बुद्धिमान हायली इंटेलिजंट कशी देवाक व्यूहरचना करून पूरा कल्मिनेशन हाडका म्हणून देवा गोत्तस आम्ही पळयलेलं आसा जरासंधा युद्धांत 70 पटी 1-2 पटी नाही 70 पटी ताण असुरा हाडलेलं आसा अशें दिसता नव्हे की एक पटी युद्ध करून पुरा जना मारून काडीत आशिल्ले नव्हे ना देव हायली इंटेलिजंट नव्हे बुद्धिमान देवा गोत्त आशिल्ले की हो जरासंध मुल्ल्या वचून नाना प्रकार एक युनिक असुर हाडतालो म्हाका सोदून वचका म्हूण ना आमकां पुरा तोच एक असुर प्रस्तुत करतालो त्या नेवनार आसील पुरा भुमीवरचे असुर मान काडे आमी म्हूण देव राखून आसील तशी बुद्धिमान आसील देव तो म्हणून तशी तू देवाल वर्णन केलेलं असं आणि तशी सक्कड असुराल मान काढलेलं असं देवानं म्हणून सांगितलं 13चे प्रतिभाविता जीनियस देव म्हणून प्रतिभाविता आणि तू पराकाष्ठा पाविलस श्रीमती राधाराणी माताजीनं सांगले की कशी देव बागील खटखट करून सांगता आणि राधाराणी कशी की काम करता असता ती निमगीत कोण आयले म्हणून देव सांगता माधव आयला म्हणून तुम्ही ऐकून असच्या जननी माताजीने सांगले कोण माधव कोण तू म्हणून तशें सांगून 7-8 लेकर माधवाचे वर्णन करून विंगविंगड डिक्शनरी मिनिंग दिवन राधाराणीन जिनियस वेरी ताका फसयलेलं असं म्हणून ताका हंत पराकाष्ठा पाविलस श्रीमती राधाराणी म्हणून सांगितलंस 14वा गुण विदग्धा म्हणून आर्टिस्टिक देव अलंकार प्रिय जावन असं भारी सुंदर वस्त्र घालता अशी दिसता आम्ही केदन देवस्थाना वत्ताची आता आम्ही चातुर्मासान पळयतर संयमेंतीत स्वामी कितले चंद कोण अलंकार करताची व्यास रघुपती पठा पुरा वैर दुखून सकल अलंकृत जावन असतं देव इस्कॉन तुम्ही खंय देवस्थाना वत्ताचे देव भारी चंद कोण अलंकृत जावन असता अशी सांगितलं आचार्य गणान की हे अलंकार पुजारीन करच नाही खंय त्या दिवसाक देवा कसन जाय ते अलंकार वस्त्र देव तागेल इच्छेन पुजारी हाता दुखून ते अलंकार स्वीकार करून देवाल इच्छेन तो करून घेता असं म्हणून सांगता सचिन तशी विदग्धा म्हणून सांगितलंस देवाल हे गुण 15चे चतुर देव भारी क्लेवर असं म्हणून 16चे एक्सपर्ट दक्ष म्हणून सांगितलंस 17चे ग्रेटफुल कृतज्ञ आभारी जाऊनच के देव भारी कसने सान रुपार केल्यारी देव भारी आभार व्यक्त करता म्हणून हंतू हांव एक आयकलेलं एक सान लील सांगचेक व्यक्त करता हांव की वल्लभाचार्य पुष्टी मार्गाचे वल्लभाचार्य तांगिले श्रीनाथजी श्री गोपालजी म्हणून प्रिय जावन आसले आराध्य देव तांगेले तुम्ही वचून आसचे पुरा उदयपुरांतू ते श्रीनाथजी आसाची तांगेले एक विंगड छवी असता देव सान प्रायर बालक जावन देवाल हे असता आणि एक अंबुडा घालून असता देवाक हांगे केस बांधून हांगे येद्दोडेक तांणी एक अलंकार करताची वैर दुखून देव चंद जावन अलंकार जावन असता थंय एक पटी देवाक इतले चंद्र भांगर वज्र वैडूर्य हे पुरा अलंकार करताना एक चोर ताका आश जात यो कसन जाल्ला हे वैर दुखून तो भांगर घाल्ला हांव चोरी करता म्हणून रात्री वचून चोरी करच्या वत खंय तो कसं करतो देव येद्दोडू तो दिसान कशी काडचे पुरा काढत खंय कडे पडले ते अंबुडा म्हणताची देवाले हांगे एक व्हड एक केस बांधून ताके एक वज्राचे आणि भांगराचे पुरा अलंकार केलेले असते ते चुडाक त्या कडचे कशा बा म्हणले कसं करचे देवाला अंगारी चढत खंय तो सरसरी अंगार चढत खंय आणि ते
वज्राचे आणि भंगराचे ते आभूषण कडच्यावत खै आणि ताका गट्टी गट्टी हास्या ऐक पडत खै तो पळत खै अरे म्हाका कोणें पळयत आसा की पळयल्यार रे आवाज खंय ना मू पळयल्यार रे तो देवू हसतास श्री गोपालजी हसतास खै तो निमगीत खै देवा कितें हसतास तूं म्हूण देव सांगत खै पत्रम पुष्पम फलम तोयम कोण कोण म्हाका पत्र पुष्प फल अर्पण करताची तू स्वयं म्हाका अर्पण कोण सोड मू म्हाका इतलो व्हड भक्त मू मागल तू इतलं तू हे आस म्हूण कितलो आभार व्यक्त करता देवाक देव ताका खुशी जात के देवाक की तू म्हाका इतली प्रीती करतोय तुवें म्हाका अर्पण कोण सोडलं मागल वेर चेवणो म्हूण देवान कशी पळय तागेल चोरी करची पळय न्ही अशी पळयले की ताणें ताका अर्पण केल्लें म्हूण असल एक व्हड गुण आभार जेवचे देवाल व्यक्त केले पळयल कुळ्ळे तागेल हृदय परिवर्तन जावन तो देवाल व्हड भक्त जाता म्हूण सांगिल्लस अशी देवाल हे गुण ग्रेटफुल कृतज्ञ आभारी हे हांवें सांगिल्लस 18 सुदृढ व्रत डिटरमाइंड अस देव म्हणून शास्त्र चक्षु सियर बाय द ऑथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स शास्त्रांत कसं बरयलेलं तेच विषय देवानं प्रचार प्रसार केलेलं अस भक्तवर्गांक म्हणून सांगिल्लस 21 सुची पवित्रता प्युअर हे एक गुण अस 22वा गुण संयमी वशी सेल्फ कंट्रोल कडे स्थिर आणि कडे फॉरबिअरिंग सहनशीलता कंपना देवाला तू भारी अप्रेम जावन आस म्हणून सांगिल्लस 25वा गुण क्षमाशीलय भारी क्षमस्व भावन आस देव पुरा जणा क्षम करता म्हणून सांगिल्लस 26th गुण गंभीर कडे धृतिमान कडे समह आणि वदन्याय मॅग्नेनियमस के देव भारी दान पुण्य भारी उदार पुरुष अस उदार अस मॅग्नेनियस ॲटिट्यूड अस वदन्याय अस देव म्हणून सांगिल्लस रक्त खै तो वाट रखून रक्त खै आज मतलब फाय पुणी हो मगल नाव करतलो फाय पुणी म्हाका हो पळयतलो म्हणून आणि ते एक भक्ताने एक सांगिल्लस कशी टेलिमार्केटर पुरो आसताची त्यांनी फोन करता की तुमका लोन जाय तुमका दुड्ड जाय तुमके प्रॉपर्टी घेवका म्हणून मेळना तुमकां पुरा जाणां फोन येताच पळय केन्नाय पुणी एक दिवसा एक फिक्स टायमार आमकां एक मामाक एक फिक्स टायमार एक केन्ना एक फोन येवचेच दनपार 1.5 घंटे जेवणा बेस्ट म्हणटाना तेन्ना मामा कळता रे हागले एक फोन त्यांनी उक्कडल्यारी त्यांनी सांगताची नमस्ते हम ऐसे बात कर रहे आपको लोन चाहिए क्या फर्स्ट 2 मिनट आम्ही कशी पुणी ताळमेर उलयताची कडे ताका बिश्टोचे लागताची वापस फोन मत कीजिए म्हणून आपास अनेक दिवस तेज खुशी री तेज उत्साह तनी आपास फोन कोण सांगता के आपको लोन चाहिए क्या मर तनी खंचे रीतीर पटयताच की आज मतलब फाय पुणी हांनी आमले दुखून कसने पुणी सर्विस घेतलीची तशी देव आज हाण कर नेतरडना भाई आज हाण अशी मगल जप केला आज अशी मगल विषय ताणे हे केलेलं असं सेव केलेलं भाई 100 रुपये करच्या पुरो म्हणून देव वाट राखून बेसता म्हणून सांगितलंस अशी देवाल उत्साह अस म्हणून तू मॅग्नेनियमस वदन्याय ॲटिट्यूड अस देवाला म्हणून तू वर्णन केलेलं आज आम्ही आणि ಸ್ವಲ್ಪ देवाल गुणाविषयी ऐकूया अशी सुंदर जावन जननी माताजी आमकां नाना रिती काणे रुपारी आणि ग्रंथांतू शास्त्रांतू कोट कोण तांणी आमकां चंदू कोण सांगिल्लें आसा थँक्यू जननी माताजी हरे कृष्ण आता 31st गुण देवाले कसं म्हळ्यार शूरहा म्हणून सांगिल्लें आसा हिरोईक उत्साही युधी शूरो अस्त्र प्रयोगे च विचिक्षणः म्हणून रूप गोस्वामी पादाने संस्कृतान बरोवन घाल्लेलें आसा उत्साही युधी शूरो अस्त्र प्रयोगे च विचिक्षणः अस्त्र शस्त्रांतू निपुण जावन आसिल देव म्हणून जरासंधाल युद्धांतू आमकां कळटा एक अस्त्र मारलेल पेटा कितकी असुरजन मारता आसिली खंय त्या द्रमष्टान प्रहार विष कशी वता सर्पान कशी द्रमष्ट करता विष फैलयता तशी एकदम परफेक्टली देवान सकळ असुरांक मारलेलं असं तिथलं अस्त्र शस्त्र निपुण जावन असेल देव म्हणून सांगितलं असं आणि उत्साही युद्धा हे सांगच्या रूप गोस्वामी पादान हंतू एक कंपॅरिझन केलेलं असं कशी एक सरोवरांतू हस्ती केदन न्हावच्या देऊंत की तेन सनसन कमळा फूल अस पळय ते हस्तीन सोंडीलान चिकी हकड तकड करच भितरी ते पुरा पडता खै ते येद्दोड हस्तीचे येद म्हळ्यार तेगेले ते सोंडीलान मारलेल पेटा पुरा कमळा फूल पडताची तशीची देव केदन रणभूमी कुरुक्षेत्रांतू केदन देवील असताना या केदन खंयचेंची रणभूमींत देवील असताना त्या सरोवराक कंपेर केलेलं असतं त्या पॉन्डाक आणि पुरा शत्रू जनाक कमला रुपार कंपॅरिझन दिलेलं असं देवान खाली कशी त्या हस्ती सोंडील हकड तकड कोण कमला फुला
उद्ध्वस्त करत की तशी देवान खाली त्या चिक्की आकडता घडस्त्र मारला पुढं लक्ष कटले न सुरजन मरताची म्हणून तशी निपुण जावन असं देव म्हणून रूप गोस्वामी पाद सांगताची अशी श्रील प्रभुपादान हंतू बरेलेलं असं. अनेक 32 गुण कसं म्हणाली करुण हा कंपॅशनेट असं देव म्हणून पर दुःख असोही यस्तु करुण स विद्यते म्हणून. जरासंधान मस्त रायांक काळ कोठरींतू बांधून घालल खे ताका मारतरी देवान कितकी रायांक तंदुकून बाहेर काढल खे ताने त्या काळकांतू अज्ञान रुपी भोर नसिलीची म्हणून सांगितलंस त्याने ताने त्या काळका दुखून उजवाडा येताची तांका भारी खुशी जात खे की हे देवा हे कृष्णान आमका हंतुकून बाहेर काढलं म्हणून ताने भारी नतमस्तक जाऊन प्रीतीन प्रार्थना करता खे तशी देवानं तांगेलवेर करुणा दाखवलेलं असं म्हणून सांगितलंस. रूप गोस्वामी पादान तशी बरेलेलं असं. आणि अनेक उदाहरण दिवका दलरी त्यांनी सांगितलं असं की केदाना भीष्म पितामहा शेषशय्यांत असता हंतू बाणशय्यांतू असता बाणांतू तो पूर्ण असताना कृष्णा केदान कळता तक्षण देव थंय वचून पावत खे आणि पळयत कसं नाही भीष्म पितामहाशी अवस्था असताना पळोवन देव भारी म्हणता पण देवाला डोळे दुखून गळगळी उद्दा येत खे त्या उद्दान भारी करुणामय एक स्वभावान देव ताका एक परस्पर एक प्रीती दाखयता म्हणून सांगितलं असं. थंय उपस्थित जनाक देवा प्रीती करची ना देवा प्रार्थना करची की ना तांणी देवाला हे करुणा स्वभाव जे आस पळय ताक नतमस्तक जाताची म्हणून सांगितलं असं. आणि हे करुणा स्वभावान तू आमका पराकाष्ठा पावेले अपास हंतू रूप गोस्वामी पादान सांगितलं असं. श्रीमती राधाराणी म्हणून राधाराणी भारी करुणामयी असं म्हणून आमका कृष्णा पावका दलारी आम्ही राधाराणीक शरणागत जावका म्हणून हंतू सांगितलं असं. तशी कितलं कंपॅशनेट करुणामयी असं देव म्हणून हंतू गुणाचे हंतू वर्णन केलेलं असं. आणि मुखार सांगताची तांतू गजेंद्राल विषय असं गजेंद्रावर कितलं करुण दाखवलेलं असं म्हणून आने करीदरे आदि मूल बंधन ते म्हणून सांगताची. गजेंद्रान केदान आपेले तन देव ताणे कृष्णाला नाव काणी खे खाली कृष्णाला गुणाच वर्णन करता असेल खे त्यात भितर कृष्ण देव वैरी वैकुंठ हंतू तागेल धामांत असताना गडबड करत खे गरुड खई असं वच्चा म्हाका गजेंद्रान आपेला म्हणून गजेंद्रा बेशी पुढे आचमन करून मस्त विधी विधान एक त्या शास्त्रा लेकर पुरा हे संभ्रम करचस खे त्या पुरा देव करना खै ना मग गजेंद्रान आपेला मग नाव काढला हा तुगा लावा म्हणून देवान तस सांगला ताणे म्हणून भितर देवा गडबड जाऊन तो देव तो गुयव कशी म्हणून पळत खै. आचार्य गरुड सांगता खै गरुडार बेसन येऊच पिशी पुढे गरुडा का उकळ हडत खै देव तितले म्हणता पळ वेगार येत खै ते गरुडान देवा उकळ हडच नाही देव ताक उकळ हडत खै सकल वगी पावे आम्ही मका गजेंद्र आपेता असं म्हणून तशी करुणामय असं देव म्हणून. दामोदर लिलेंतवरी कळता आमका की कशी यशोदामाई धावता असता तिगेल माते फूल पडता असता कोटा पाट्ट लूज जाता असता सेरग निसरता असता कृष्णाक धावून धरतानाची आणि कृष्ण करुणामय जाऊन कडे एक त्या बांधून घेता म्हणून तागेल त्या एक स्वभाव आमकां वेग पडता म्हणून पळयलेलं असं. अशें सांगता ताकाची की आमगेल जीवनान मात मस्त व्हडोड्ड महाभारतांत काडल्यार पुरा पांडवाल्या जीवनांत केदनेची विपरीत काल आयलेलो असं म्हळ्यार एकदम कष्टा समय आयलेलो असं तर त्यांनी देवाले सेव करचे देवा प्रीत करची केदने सोणी देवा नाका की दुसऱ्यांक कष्ट दिवका म्हणून देव केदने करुणामय असं आणि देवान केदने पांडवाक केदने प्रीती करून देवान तांकां करुणामय स्वभावान केदने रक्षण केलेलं असते कित्याक त्यांनी देवाक मस्त प्रीती दिलेलं असं म्हणून अशान सांगितलं असं. देवाक दुसऱ्यांक दुःख दिवचे बिलकुल पसंद ना केदनेची देवाक सगळ्यांक सुख दिवका म्हणून हे गुण हंतू भारी उठवून दिसता म्हणून सांगितलं असं. 33rd गुण कसा म्हणारी मान्य मान कृत रिस्पेक्टफुल नेचर देवाला म्हणून गुरु ब्राह्मण वृद्धादी पूजको मान्य मान कृत म्हणून सांगितलं असं. गुरु ब्राह्मण गुरु म्हणारी हांगा सांदीपणी मुनी तांकां त्यांनी गुरुवर्यांक केदनेची एक मान दिलेलं असं म्हणून सांगितलं असं. सुदामा ब्राह्मण तुम्ही पळून असच्या तांगे लिले विषय पास्ट टाइम्स कितलं सुंदर जावन असं. सुदामा ब्राह्मणाले देवान तागेल पाय धुवन सगळ्यांक ते म्हणता पळय चरणामृत म्हणून लेखून सगळ्यांक तांगेले बायल्यांक वांटिलेलं असके तसल तो देव ब्राह्मणाक गुरूंक वंदन करतलो म्हणून हंतू तांगे देवाले ते गुण हांगा वर्णन केलेलं असं.
34th गुण दक्षिणा म्हणून सांगितलं असं एकदम जेंटल म्हणून. रूप गोस्वामी पादांग बरेताची सौशील्य सौम्य चरितो दक्षिण कीर्त्यते बुधे म्हणून. सुशील स्वभाव आणि कोमल चरित्र देवालय म्हणून. देव कसने सांग रुपारिया होड रुतार आम्ही अपराध करता ते पळे नाखे कसन सेव करता ते होड रुपार पळेता म्हणून हांगा वर्णन केलेलं असं. आम्ही कसन सेव करताची ते होड रुपार घेतले ह्यो कितलो होड सेव केला हाणे म्हणून. आणि अपराध रुपार आम्ही कसने सेव आणि थकड थकड केला री ते देव भूल चूक माफ करता म्हणून सांगेल असं. पैरी चमका माताजीन सांगेल असं कशी विष्णू सहस्रनामान तू निमिषा अनिमिषा विषय येता म्हणून. मला देवाळ दोळ केदने बंद असता आणि अनेकांतू देवाळ दोळ केदने ओपन असता म्हणून सांगेल अशी. अशी विरोधाभास कशा भास म्हणून त्याने बलदेव भूषण विद्याभूषण हानी सांगेलच की वै हे दोन्ही गुण राईटच देवालय म्हणून. देवान दोळ बंद करचे म्हणारी उदाहरण दिलेलं असं पुतनाक त्यांनी स्तनपान करता असताना देवान तिने विष दिता म्हणून पळेनी तिघांत कसं चांग असं मातृत्व धात्री भावनार ती मग आम्मा म्हणून एक त्या भावनार दूध पिवेता असं म्हणून त्या मात्र देवान ती गेली गुड क्वालिटीज घेऊन ती उद्धार केलेलं असं म्हणून. हे म्हणारी निमिषा म्हणून अनिमिषा देवाल दोळ केदने ओपन दवरत देव म्हणून. जगन्नाथपुरी मी पळेलेलं देवा रेप पाहिना देव केदने दोळ बंद करना त्याच्यात कसं नाही देव केदने पळत काही कसन सेव करताची. आज हाण मगाला कितला 1 रुपया जप केलेलं असं मगाला नाव काढलेलं असं हाण हे उपासन केलेलं असं हाण हे होड सेव केलेलं असं म्हणून देव होड दोळ ओपन करून पुरा स्वीकार करून देवाला भक्तालय केदने करता असता म्हणून सांगेल असं. अशी सौशील्य हाजी विषय देवाल वर्णन केलेलं असं. सुदामा विप्राल वरिहंत वर्णन येता रूप गोस्वामी पादांनी सांगताची की देवानं तागेल एक सुखा पोहा ताणे खाली एक पोटली सान एक पोटली बांधून हाडेल इतलं सान पोटली तू सुख पोह बांधून हाडेल के ताणे तर ताजे अगेन्स्ट म्हणता पण देवान कसं दिलं ताका आस्थान आणि भारी ऐश्वर्य उक्कून असेल तिथलं ताका दिलेलं असं म्हणून. दरी देवा दिसलं खै अयो ताण मग कितलं दिलं आणि हाता कितली दिलं म्हणून. मग देवाक सांगच्या शंतू विश्वनाथ चक्रवर्ती पादांग वर्णन करताची की देवा भारी लज्जी केली काही इतली भक्ती उक्कून असेल त्या सुदामा ब्राह्मणाक हांव दिलेलं आस्ती कसं नाही म्हणून ताका लज्जी केली काही ताकाची देवानं ताण मला फाट परतन मला ताण वचून जतरी ताका त्या एक ऍज अ गिफ्ट दिलेलं ताण थंय असताना सांगा नाही का देवानं की हांव तुका हे दिता असं म्हणून. ताण वचून जतरी एक म्हणता पण एक 100 रुपयार एक गिफ्ट दिले म्हणून ताका भारी देवा कशें दिसलं काय की इतलं संपत्ती उक्कूनच सांगले हृदयान मगेल खातीर कितलं प्रीती असं ताका कंपॅरिजन हांव दिसता गेल काय नाही म्हणून. ताका सुदामा ब्राह्मण सांगताची हंत मुखारी की आम्ही देवाक कसं थोडे 100 रुपयार दिल्यार देव ते कितलो होड दिला बा मगेल भक्तान म्हणून स्वीकार करून घेत खे. आणि देव कितें भक्ताक होड कसे की दित पळय तेन देव लेत खै ना हा भारी सान दिला बा भारी सान दिल हाका ना बा हांव इतलें सान दिवचें न्हू मस्त दिवक आसलें म्हणून देवाक एक हें जाता म्हणून. पण कसं हें लक्षण देवालें म्हणून आम्ही कोणा दिताना चिकवी दिताना आम्ही कितले होबळसून घेता इतलें दिल्लें आमी इतलें दिल्लें म्हणून. देवाक देव कितलीच पळयता देवा दिसता मस्त थोडे दिल्ले म्हणून जाल्यार भक्त कितें थोडे रुपयार दिता देव लेखता ह्यो कितलें दिल हाण म्हाका त्या कंपॅरिजन हांव कांय दिनी मो ताका म्हणून. देवाल हें एक कोमल चरित्र सुशील स्वभाव हांग तू देख पडता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि भगवद्गीतान तू सांगिल्लें आसा पत्रम पुष्पम फलम तोयम अशा वर्णन येता की हंतू प्लुरलिटी म्हणजे प्लुरलान सांगा नाही सिंग्युलर काही है की एक पत्र एक फल एक दिला पुरा मस्त मस्त देव का म्हणून ना एक दिला रे पुरा म्हणून देव तांतू तृप्त असं म्हणून. 35th क्वालिटी येता विनया नम्रता देवाल भावना म्हणून म्हणारी लिबरलस देव म्हणून. औद्धत्य परिहारी यह कथयते विनयती असो म्हणून. देवालंतू गर्व बिलकुल ना म्हणून. ही इज नॉट एट ऑल एरोगंट एरोगन्स त्याग केला देवानं म्हणून म्हणारी बिलकुलही गर्व ना म्हणून कितलं नम्र असं देव त्याच्या विषय हंतू वर्णन केलेलं असं. नम्रता विषय देवाला सांगता म्हणून असं आम्ही कितले काढत हंतू आम्ही कुरुक्षेत्र जत्तरी केदां युधिष्ठिर महाराज कृष्णाक मेळच्या येता तेदना देव रथारूढ जाऊन असते जाल्यार केदां युधिष्ठिरा पळयता तो तोग देव न्हू पांय पडत खंय म्हळ्यार कितले नम्र स्वभाव देव तो इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड
जाल्यार एक आदान प्रदान कोरका ते एक कल्चर मेंटेन कोरका म्हणून देवान कितले नम्रतेन ताका पाय पडून ताके एक हे केलेलें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी मस्त पुरा हांतू वर्णन केलेलें आसा. एक सांज रुपारी हांवें एक आयकलेलें एक काणी तुमकां सांगता. सौराष्ट्रांत एक मनुष्य आसता खंय, भारी म्हणटा पळय कंजूस आसता तो. ताणें आयकलेलें आसता खंय की देवाक नवविधी भक्ती कोरून देवाक मस्त पुरा अर्पण कोरून भक्ती कोरयता म्हणून. जाल्यार हो मनुष्य कंजूशी न्हय, ताका दुड्ड काडचे ना. जाल्यार ताणें आयकलां खंय कोण की एक संतान सांगिल्लें आसा मानस पूजा करून देवाक प्रिती पात्र जावेत म्हणून. ताका जालें की हांव आतां नित्य मानस पूजा करता, दुड्ड कांय मागेल वच्चे ना. जाल्यार प्रीती पात्र जाता ना हो देवाले म्हणून. तो कसं करता काय नित्याची दोळ बंद करता काय मानस पूजा कोरका न्हय. तागेले सकाळी उठून दोळ बंद करून देवाले गर्भकुडींत वचून देवाक हांवाचे आतां ओपन केल्ले, देवाले श्रृंगार केल्ले, कडे देवाक हांवें नैवेद्य अर्पण केल्ले, खीर अर्पण केल्ले आनी पुरा श्रृंगार करून चामर रडुलाय पुरा करून पुरा आरती करून पुरा करून तशी तो मानस पूजा करून तागेले व्यवहार करचे भायर सरतशील. अशी 12 इयर्स वर्स ताणें अशी मानस पूजा केलेली आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. एक दिवस कसो जाता खंय गडबडींत आसता खंय तो. हांव तर केदने आमी तर केदनेय गडबडीर आसता, तो केदनेय गडबडीर नासता. तो मानस पूजा करता म्हळ्यार मन बंद करून 2 घंटे ताणें केदनेय पूजा करचे खंय. जाल्यार त्या दिवस तो गडबडीर आसता खंय. गडबड करून तो वता खंय मानस पूजा करचे ना, देवाल हें केल्लें तें केल्लें हें केल्लें म्हणून लेख ताची खीर करच्या वता खंय तो. खीर करच्या वताना केदनेय ताणें खीर करताना पायस करताना खाली 1 चमच मात्र साखर करचे खंय. तांतूय तागेले ते म्हणटा पळय कंजूस स्वभाव आसा. देवा प्रीत करता तांतूय कंजूस स्वभाव. 1 चमच मात्र केदनेय घालचे खंय ते साखर. त्या दिवस गडबडीन तो 3 चमचे घालता खंय. आनी 3 चमचे घालून जातरी 2 चमचे चड पडले म्हणून काडच्या वता खंय. काडच्या वताना देव तागेले हात धरता खंय आनी सांगता खंय हे कसन रे मानस पूजा करताना पुणी चिके उधार जा 2 चमचे चड साखर खावचेच सोडी म्हाका म्हणून देव दर्शन दिता खंय ताका. देव दर्शन दितरी तागेलो स्वभाव विसर म्हणून तो बदल खंय. हांव मानस पूजा केल्यारी देवान म्हाका दर्शन दिल म्हणून, देवान म्हाका प्रीती दिल म्हणून हांव सांज रुपार सेव करून वरी म्हणून अशी हांतू एक सांज लिले रुपार वर्णन आमकां कळटा की देव कितले नम्र आसा म्हणून. बिलकुलय देवान गर्व ना की म्हाका हे रुपार केल्ले अशी केल्ले तशी केल्ले ना. खंयचेय सांज रुपार सेव केल्यार देव स्वीकार करून घेता म्हणून. अनेक निताय सेवेनी माताजी हांनी एक सांज काण सांगिल्लें आसा की देव कशी नम्र आसा म्हणून. भारी छंद आसा हें. अयोध्यांत एक भारी एक आळसी ब्राह्मण आसता खंय. चल्लो म्हणत ताका भारी खुश म्हण एक काम खावचे देवाले प्रसाद खावचे ते भारी खुशी खंय. घराचे खंयचेय काम इत्यादी तो करचे तयार ना. सुमार वर्स खंय दत्त खंय खावचे मात्र करता विंगड काय ना आसी पोण आसता म्हणून तागेले घराच्यान सांगता खंय ना तू हांगा निरापचा ना, तू खंयचे पूण एक आश्रम स्वीकार करून घेवका वस म्हणून ताका फटयता घरा दुखून भायर घालता खंय. जेव्हा घरा दुखून भायर वता आता आश्रम स्वीकार करका म्हणून खंयच्या आश्रमां सिरसूच्या भावाय म्हणून पळयत खंय नमूनवार आश्रमां वता खंय. आनी खंयच्या आश्रमां वता खंय ते गुरू शिष्य धष्टपुष्ट आसता पळय म्हळ्यार खंय खावच्याक लायक करून प्रसाद खावच्या मेळत पळय थंय वचून सरसीत खंय तो हांव थंय वता म्हणून एक कडेन तो वचून आश्रमां जॉईन जाता खंय. थंय ताका भारी खुश खंय सकण दुखून रात्री सकाळी आनी नंतर निर्माल्य विसर्जन नंतर एक प्रसाद मेळटा, दनपार राजभोग मेळटा, सांजे 4:30-5 एक भोग मेळटा, रात्री अपास देवाले दर्शन जातर एक भोग म्हण कितलो मुने म्हाका खावच्या मेळटा पूण भारी संतुश्टार आसता. चिके कसन पुणी काम केलं पुरो जाल्यार कितलायक मेळटा म्हणून. अयोध्यावासी तो अशी सुमार दिवस वता खंय. एक दिवस पळयत खंय अरे कसने प्रसाद मेळना म्हणून कळत खंय आज एकादशी दिवस म्हणटात न्ही. एकादशी म्हळ्यार कसने जेवण मेळना हांवें कसो करचें बा. तो गुरू तागेले ते आश्रमाचे गुरुले वचून सांगता हे गुरुवर्या म्हाका पळय खाय नातल्यार चलना, अन्न वचना तर म्हाका कसने सुचना. आज एकादशी जाल्यार द्वादशी दिवसूय म्हागेले हे देह त्याग करचो पडटले. म्हाका अन्न प्रिय जावन आसा, म्हाका एकादशी करचें नाका, म्हाका करचें नाका, दय करून म्हाका कृप करा म्हागेले वैरी म्हणटा खंय. तेन्त गुरुवरी सांगता खंय शिष्याक सांगता खंय जावो हाका एकादशी करची नाका म्हणटा सो हाका ಸ್ವಲ್ಪ म्हणटा पळय धान्य आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ अन्नाक तांदूळ आनी एक फळ पुरा दिया ताका तो तागेले रंदप करून खातालो म्हणून.
तर ताका सांगता खंय देवस्थान आमगेले आश्रमा रंदप करचना आज एकादशी वचून एक फॉरेस्टाक वना वचून तुगेले ते रंदप नैवेद्य करून खा म्हणून जायत म्हणत ते पुरा सामग्री घेऊन तो ते वन आवत खंय बेस्ट खंय चंद कोण रंदप करत खंय आणि देवा नैवेद्य करच्या दवरत खंय तुळशी दळ दवरून पळयत खंय वाट रायत खंय राम आत्ते येतलो मग कडे उडगस येत खंय अयो रामान म्हाका थोडी दिवचे दर्शन तो तर त्या आश्रमा येतल नव्हे तो सांगत काय रामाक आश्रमा बिणी वचून ते एकादशी तुका कसं नाही जेवण मिळस ना हांग पळा मस्त भोजन केला येयाची मग तो सांगत खंय राम आइए राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग धराइए म्हणून ये या राम प्रभु मगल भोजनाक भोग धराय मग तन बदची प्रभु रामचंद्र येत खेते चंद कोण बेसून पूरा जे पकवान असेल नैवेद्य केले पूरा खाऊन मत खे खुशी जत के देवाक पळयत कसन खंय देवान पूरा खाऊन पूरा खाल्ला म्हाका काय सोणी कसं करचें असं रामचंद्र आयल नव्हे तर खुशी येत खे त्या दिवस तेगेल कसन जाले एकादशी जाली ताण काय खायनी असं अनेक एकादशी कसा करते आता म्हाका कळला राम वरी येतलो मग दोग जणांवर रंदप करका म्हणून दोग जणां जावं तितले रांदपा सामग्री हाडत खंय आणि ते वना बेसून एकादशी दिवस दोग जणां जावं तितले रंदप करत खंय तो आणि नैवेद्य करत खंय देवाक आणि अपास अपेत खंय राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग धराइए म्हणून प्रभु रामचंद्र येत खंय आणि तागेल वट्टू सीता देवी वरी हाडत खंय अरे तोलेत खंय प्रभु रामा मात्र पेले सीता मैया वेयल्या मग हात कसं करच्या बा दोग जण रंदप केला 3 जण असाची जेव्हा असं प्रभु रामचंद्र आणि जानकी माता आयला नव्हे म्हणून तांकां दोग जण वाढत खंय तो देवाकनी तिक भारी खुशी येत खंय जानकी मैयाक तांचे चंद कोण ते भोग खाऊन वता खंय तिन्नी पटीले खंय दोग जण अनेक पटीचे एकादशी त्या दिवस ताणें एकादशी केली म्हणके जाता तिन्नी पटी करताना राम आइए प्रभु राम आइए राम मत ने सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग धराइए म्हणता खंय पळयला कसन जात खंय प्रभु रामचंद्र सीता मैया लक्ष्मण वरी येत खंय अयो यो देवा हे कसन जातास मगेल केल्लो इतले रंदप आता एक जण वाडतासा म्हणून जाल्यार तो खूप ना खंय आसील पुरा रंदप तांकां वाण तृप्त जावन बसत खंय देव निमगीत के तू खुशेरस ना म्हणता म्हणके वय म्हणून तर केन्नाय तागेल कसन जाता एकादशी करतास तो तर तू असो देव खातास ना देव मग स्वीकार करतास ना म्हणून ताका एक विश्वास प्रीत असत देवाल वेरी अनेक एकादशी कसन जाता तकळत खंय राम लक्ष्मण जानकी येतासाची मेळा मस्त रंदप करका म्हणून चिके सामग्री चढ घेऊन येत खंय आणि चंद कोण रंदप करून सांगत खंय प्रभु राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण आइए म्हणून हनुमानजी नाव पुरा जनाला नाव पण आपेताना पळयत कसं खंय भरत शत्रुघ्न कौशल्या माता सुमित्रा माता पुरा येऊन बसलीची देवा पुरा कुटुंब आयली मू हे घरे ताळमीत देऊन रंदप करत खंय अनेक पटी आपेताना पुरा साकेत निवासी अयोध्यावासी पुरा येऊन बसले खंय ते त्यान तो खूप खंय हे कसं ना बा एक पटी आपल्याला कळता 2 पटी कळता तू पुरा अयोध्यावासी घेऊन येला मुरे रामा हांव कशी रंदप करचे नाव रंदप करणार आता तुवें रंदप करून तुवें वाड कसा कडांक म्हणतो बेस्ट खंय इश्कोन देव पळय कितले नम्र आस तसन खंय जायत हा करता प्रभु रामचंद्र रंदप करच्या बेस्ट खंय सीता मैया वेजिटेबल कट करतास खंय भरत ते फण्ण घालतास खंय हनुमानजी व्हड फल वस्त्र इत्यादी हाणू ते कट करतास खंय आणि तांणी पुरा जन रंदप करतास खंय प्रभु रामचंद्र सीता मैया आणि पुरा रंदप करतास तागेल खातीर ते ना ते गुरुजनाच्या आश्रमा जन प्रलेत खंय केदने थोडे हाडच्या इतलं पुरा ताणे सामग्री वेल्ला मग केजी कटल्यान पुरा वेल्ला मग हाणे मनुष्य कळत जाल्यार इतलं पुरा सामान वेल्ला कसं हे समाचार म्हणून त्यांनी ते वना पळोवच्या येता खंय कसं की बाबा विचित्र जातास हे थोडे म्हणून हगल सामग्री वाडतास आज तरी पुरा जना कोणा वाडतास वा म्हणून पळोवच्या वता खंय पळयल्यार तो बेसता आनी तांकां कोणा दिसना खंय निमगीता खंय ताणें हे तू कसं इतलं पुरा सामग्री कसं करतास म्हणून तो सांगत खंय तुमकां देख पण हांवें हांगा पळय हांगा प्रभु रामचंद्र रंदप करतास सीता मैया थंय पुरा वेजिटेबल कट करतास भरत थंय फण्ण घालतास हनुमानजी येता पुरा हांगा फल इत्यादी पुरा हाण घालतास तुमकां दिसना हांवें म्हणत खंय तो ना आमकां कांय दिसना म्हणत खंय तेन्ना तो प्रभु रामचंद्र सांगत खंय पळया म्हाका कशें दिसता पळय तुमी म्हागेल्या गुरुवर्यांक आनी शिश्यवर्ग्यांक दाखयाची म्हणत खंय
त्यान देव ते दिव्य दर्शन ताक जे डेली दाखयत असेल एकादशीक तांकांय दाखयत खंय त्या गुरुवाऱ्यान भारी खुश येत खंय अयो असं लाळशी जो ब्राह्मण आशिल्लो खाली प्रीती विश्वासान ताणें एकादशी व्रत करून देवाक एक अशी प्रीती देवान ताका दाखयलेलस म्हणून ताका भारी खुशी जात खंय दोळे उद्दात खंय आम्ही त्या आश्रमांत पंच पक्वान करून देवा नैवेद्य करता देव केन्ना येयनी जाल्यार हाण एक सिंपल रुपारी राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग धराइए म्हणून देवाक वलवून घेतलो हाणे म्हणून खुशेन पळयता खंय सक्कट जन तशी तो प्रभु रामचंद्र नम्र भावनेच बिलकुल गर्व ना तांगेलकरान ताण रंद पै करेले दररी देवान कसं पळयलें खाली प्रीती विश्वास असतागल मागेल वयर म्हणून पळोवन ताका उद्धार केले म्हणून सांगिल्लें अशें अयोध्या वासील हे ब्राह्मणाक काणी सांगिल्लें आनी तांकां कळटा देव कितलो नम्र आसा म्हणून अनेक 35th क्वालिटी आम्ही पळयले देवाले आता 36th क्वालिटी कसन हे ह्रियमान म्हणून सांगिल्लें आसा ह्रियमान म्हळ्यार एकदम शाय खंय देव लज्जापूर्वक लज्जास्पद स्वभाव खंय देवाले म्हळ्यार कोणाने सने गुणगान केले देवा भारी लज्जी खत्ता म्हणून केदना रूप गोस्वामी हांनी वर्णन केलेलें भक्तिरसामृत सिंधूंतू केदन गोवर्धन देवान उक्कोळ आसता आनी देव उक्कोळ आसतनाची गोपीक पळयत खंय घबूर आणि ते गोपिका स्त्री हसून हसून देवा पळयता खंय त्या हसून तांणी पळयतना देवा भारी लज्जी खात खंय आणि ह्या बलरामा कळत खंय हाय कसं जत्ता सांगील दोग जाणाल विषयान तू पुरा म्हणून चिक्के गोवर्धन पर्वत चिक्के हलेल म्हण के जत खंय तशी देव भारी लज्जी पावता म्हणून लज्जास्पद स्वभाव आस देवाले म्हणून हांवें वर्णन केलेलें आसा आणि आखीर गुण आयचे हांव एक वर्णन करचे प्रयत्न करता देवाले शरणागत पालका म्हणून देव कोण कोण शरणीत भक्त तांकां प्रोटेक्ट करचे पालक म्हळ्यार पॅरेंट्स मराठीन पालक म्हळ्यार पॅरेंट्स देव तांगेर आनंद जावन आसता कोण कोण शरणागत जात पळय तांकां देव खंडीत रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें सांगता आमगेल हे भौतिक स्तरार कोणाक शरणागत जावचे माती बागूचे म्हळ्यार एक्सप्लॉयटेशन म्हणून आमी लेखताची ना आमी कोणा बागवनाची कित्याक बागवल म्हळ्यार सरेंडर जावन म्हळ्यार गेल तो मनुष्य म्हणून जाल्यार आध्यात्मिक स्तरार शरणागत जावचे म्हण तशें न्ही केदना आमी देवाक शरणागत जाताची भक्तांक सांगिल विशयन तू शास्त्राक गुरुक साधूक शरणागत जाताची तेन्ना देव पालन करता देव रक्षण करता म्हणून सांगिल्लें आसा ताका देव शरणागत पालक आसा म्हणून कशी चंद्रू केदना शीतलता दिता तेन्ना ते शीतल जे आसा शीतलता ते दिताना ते चंद्र पळयना खंय की हांव चांडालाल घरकडे दितास की शीतलता की ब्राह्मणाल घरकार दितास म्हणून इक्वली देव शीतलता दिता ते चंद्रमा दिता म्हणून ते थंडसाण दिता म्हणून तशी देव पक्कने कोण शरणागत जात पळय देव तागेले मुखारची मागशी पळयना म्हणून देव ताका खंडीत रक्षण दिता म्हणून हांवें सांगिल्लें आसा हे सांगताना पयलींची जननी माताजीन सांगिल्लें आसा की केदना विभीषण येता शरणागत जावन प्रभू रामचंद्राले ते नाना रितीर प्रजन उलोवन घेता खंय हो अशी तो तशी हाका शरण घेवच समवे तशवे अश्वे म्हणून देव कसं म्हणता तेन्ना सकृत एव प्रपन्नाथ तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद्व्रतम मम म्हणून मग एकच व्रत घेतला हांवें कसं व्रत घेतला देव सांगता कोण शरणागत जाता आणि सांगता आय एम युअर्स देवा सांगता कोण की हांव देवा तुगेलो म्हूण कितें सांगता की आणि ताका हांव शरण दिवचे शरणा येता की तो आय एम युअर्स म्हणटा की तद्दनाची ताका हांव धैर्य दिता आणि तद्दनाच हांव ताका रक्षण दिवचे हे हांव ओत घेतिल्लें आसा म्हणून ताकाची हे देवाला एक स्वभावची की कोण शरण जाता पळय तांकां देव खंडीत राखता म्हणून आणि तें कसं करता विभीषणा थंय पट्टाभिषेक करून ते लंकेचे राय कोण सोडता प्रभू रामचंद्र तदना पुराजन निमगिता खंय ये देवा रामा तू ताका पट्टाभिषेक करून लंका राय केल मू आता पकनेची माताजीन सांगिल म्हण के जननी माताजीन आमकां सांगिल पळय पकने रावण शरणागत जाल्यार कसं करचें तेन्ना देव सांगता रावण शरणागत जाल्यार हांव अयोध्या दिवन सोडटा का म्हणून अयो भरत अयोध्या राय जाल्ला मू भरतान खंय वचचें तशें आसलें रे म्हणून तेन्ना देव सांगता तितले वय हांव वैकुंठ राय करता का म्हणून ताणें सांगता काही पुरा कडेन चकडांक राय करता तू खंय वचून राबतलो म्हणून ताणें सांगता देव सांगता खंय हांव भक्ताल हृदया वचून राबतलो म्हणून देवाक म्हळ्यार खंयचें स्थान कसलें जावका म्हणून कोण शरणागत जात की देव तांकां सोल्ड आउट विकृत जावन वता म्हणून ही सोल्ड आउट देवाक तशी म्हणून तूं सांगिल्लें आसा
द्रौपदीक रक्षण केलेलं असताना माताजीने आमकां सांगलें पळय की एक दिवस रात्री बसताना देव कळकळीन रडतास काय रुक्मिणी सांगत खंय कसन जाल्ले तुम्ही कित्याक रडतास म्हणून देव सांगत खंय की तीण म्हाका शिशुपाला मरताना सान म्हळ्यार बोटां दुखून रगत येताना तीण म्हाका तिगेल कपड कట్టుकोन वस्त्र बांदिलेलें आसा जाल्यार तीण म्हाका गोविंदा म्हणून आपयलताना हांव तिका साडी रुपार जे दिल्ला वय तीण म्हाका शरणागत जालें तेन्ना हांव तिका वस्त्र दिल्लें जाल्यार तें नुप्र पडलें मू हांव तेदनाच तिका रक्षण करता आशिल्लें तीन जे म्हाका दिलेलें शरणागतीचे एक पातळी असते इतलं उच्चस की हांव तिका दिलेलें कसने नाही म्हणून भारी कळकळीन रडत देव म्हळ्यार आम्ही सान रुपार शरणागत जाल्यार देव कितलो व्हड म्हूण लेखता म्हणून तू सांगिल आसा ब्रह्मसंहितांतू एक श्लोक येता अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमाधिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती देवाक खाली हातान नैवेद्य स्वीकार करका म्हणून देवाला दोळ्यानच देव नैवेद्य स्वीकार भोग स्वीकार करता म्हणून सांगिल्लें सांगतू देवाला सक्कड अवयव सक्कड लिम्स परिपूर्ण जावन आसाची म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार हांत उदाहरण दिवच्याक रघुनाथ दास गोस्वामीले एक हांतू एग्जाम्पल येता की केदारना तांगेले आन सांगता देवा नैवेद्य करून वचका म्हणून तेन्ना देवा नैवेद्य करच्या बसील तेन्ना तो पळयत खे देव आनीके येनी तेन्ना तो वाट राखत खे देव येयले शिवाय आमी नैवेद्य स्वीकार करचे ना म्हणून आखीर कडे तो गोपालजी लड्डू खावचा येता म्हणून आनीके ते कलकत्ता श्रीखंडान तू ते देवाल आसा ते रूप आसा की थंय ते देवान अर्ध लड्डू खाल्लेले आसा आनी अर्ध तोंड देवाल तोंड आसा आनी एक अर्ध देवाल हाता आसा म्हणून ते रघुनाथ दास गोस्वामी खातीर देव स्वयं येवन ते उंड खाल्लेले आसा म्हणून हेच लीला आम्ही नामदेव संत तुकाराम पूरा संत वर्ग जे महाराष्ट्राचे तांगेल जीवनशैलीन तू असले विठ्ठलान तांकां दर्शन दिलेलें आसा नामदेव सान आसता तेन्ना तांगेले बापूस सांगता पण हांव परगांवा वता विठ्ठलाक नैवेद्य दिल शिवाय खावचा ना तुवें म्हणून अन्नाल सांगेल शिरसा वयसून तो देवाल विठ्ठला येद्र नैवेद्य व्हरत खंय आनी सांगत खंय देवा खा घास घे खा म्हणून देव खात तुवें पळयत खंय तो देवा खा खा हकड तकड पळयत खंय हंग थंय वत खंय देव खायना कड़े सांगत खंय देवा पळय मला अन्नान सांगिल्लें आसा तू खाऊ का नातल्यार म्हाका निड्डल हंगा मात ते मार मार हांव म्हाका जीव त्याग करता हांगा म्हणून आनी तो कसो करता बदय दिसान चाललो तागेल कपाळ निड्डल मार 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 म्हणून रगत हाडीत खंय आनी सांगत खंय देवा खाऊ का तुवें म्हणून हाजे वेळेर एक सुंदर भजन आसा घास घे नारायणा नारायणा घास घे नारायणा नारायणा नामदेव तो हट सोडिना श्रीपती राणा त्रिभुवनाचा भक्ता सवे जेवला हरी भक्तीचा भुकेला हरी भक्तीचा भुकेला देव भक्तीच मात्र भुकेला खाली भक्ती पळयता म्हणून त्या क्षणारी विठ्ठल भायर येवन नामदेवान दिलेले ते भोग स्वीकार करून घेता म्हणून सांगिल्लें आसा कडे आनंद जाल्यार नंबीक करनाच खंय कसं फटी सांगतोय तुमची पुरा खाल्ला म्हणून सांगत खंय अनेक दिवस आनंद वे पळोवचा येता खंय आनी तो सांगत खंय देवा विठ्ठला मला आनंद हांगा परीक्षा करच्या आयल्या रे देवा तू दाखय तू म्हाका तुजी येवन भोग घेता म्हणून तेन्ना बदल विठ्ठल येवन तांकां दर्शन दिता म्हणून देव शरणागत पालक कशें आसा म्हणून हांव आमकां उदाहरण कळटा की देव शरण घेतिलाक सोवण घालना म्हणून आमकां दिसता आमी व्हडड्ड मनशाल केन्नाय संपर्कार आसल्यार आमगेलें जीवन सक्सेसफुल म्हणून वय की नाही व्हड मनशाल आमगेले कॉन्टॅक्ट आसल्यार आमगेले पुरा विषय चांज येता वता म्हणून बट आमकां आध्यात्मिक मार्गार तर कळता की व्हड मनशाल नाही देवाल संपर्कार आसल्यार देवाल भक्ताले साधूले भक्ताल संपर्कार आसल्यार आमगेलें जीवन सार्थक म्हणून आमकां कळटा हांगा आमकां सांगिल्लें आसा की सबसे बडा रोग क्या कहेंगे लोग म्हणून लोग कसं म्हणटाची म्हणून आमी आलोचन करता की जाल्यार लोग कसं म्हणचे की ना देव कसं म्हणटा ताजे विशीं आलोचन करता देवा कशी प्रीत करता देवा कशी संपर्कार आसता आमी म्हणून त्या करता म्हणून त्यामुळे देव हांगा श्रेयो अभिलाषी आसा म्हणून
तो भक्ताचे पराधीन जावन असं म्हणून भक्त केदन शरणाक जात की तांकां देव भारी खुशेरी स्वीकार करून घेता म्हणून एक सान एक उदाहरण दिवन तुम हे एक्सेशन रप करता की देव कशी शरणागत जस कशी प्रीती करता भक्तांवर सांगेल असं जगन्नाथ देवस्थानांतू एक आम्ही जगन्नाथ अष्टकम सांगताना शिकताना आम्ही हे विषय ऐकलेलं असं एक गीता पांडा म्हणून इकडं ब्राह्मण असते ताका भगवद्गीता वाजूच मला भारी खुशी आणि ताणें भगवद्गीता वाचिता काय केदन पळताना ताका तंतू तृप्त मन तंतूच हृदय तृप्त तागेले तागेले बायल चेडू मस्त आसाची बायलीन सांगच काय इतलें केल्यार नुप्रो आमगेले पोट भरका जाल्यार कसं नाही पुणी पोरका तू देवाले जगन्नाथाले गीता गीता वाजून कसं नाही ना खावच्या पिवच्या ना मग आमकां म्हण केदन डिस्टोर्स तिणे म्हणून एक दिवस तो पेटेत खंय वसा कसं नाही पुणी हाडा केदन पळताना भगवद्गीता वाजिता आसताची म्हणून खूप खंय ती आणि तो तेना अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् हे विषय तो ध्यान करून बरयता आसतना ती येवन तेजेर गीटी घालता खंय तीन कसं म्हागेले बामूण केदन पळताना भगवद्गीता हे करता आसतना कोपून सांग काय भायर वचून कसं नाही पुणी हाडाची पोट्टा भूक करता चेडूआ कसं दिवचें म्हणून तो भारी दुखार वचून कसं नाही व्याप्ती कोऱ्या म्हणून भायर पडत खंय तदना कसं जाता जगन्नाथ कृष्ण बलराम येता के सान चेडू जावन तागेले घर कडेन आनी सांगता खंय डोर नॉक करून अम्मा आमी आयलीची कोण तुमी म्हूण निमगीता खंय ती निमगीत खंय अयो तुमकां गोत ना हांवें तुमगेले बामूण आसपा तांगेले शिष्य आमी दोग जाणां म्हूण एकलो काळो चल खंय एकलो गोरो चल खंय शिष्य वे म्हाका गोत नाशिल्लें म्हागेले बामणाल कोण शिष्य आसाची म्हणून जायत कितें आयली तुमी हांगा म्हूण निमगीत खंय तेन्ना तांणी सांगता की दोग चेडू पळय म्हागेले गुरुन म्हळ्यार त्या गीता पांडान कितले प्रधान्य फल वस्त्र इत्यादी हाडला पळय घ्या मा म्हूण दिता खंय ती बरी खुश येत खंय यो म्हाज्या बामणान इतलें पुरा संपादन केलां म्हणून भारी घड भितर पुरा रांदप आनी कोण घालता खंय ती आनी सांगता खंय ते दोन चेडवां बेसा बेसा आज चांग दिवस तुम्ही वरी भोजन स्वीकार कराची म्हणून तेन्ना ते दोन चेडू सांगता खंय ना आबा कशी खावचें आमकां खावचें जायना आमगेली जीब भायर कोणकीची बरोवन घालून आमगेली जीब हें जाल्लेलें आसा आमकां भोजन स्वीकार करचें जायना म्हणून थंय तांणी धांवन वता खंय तिका कळना खंय आनी कसं म्हणटाची म्हणून केदन बामूण ती गेलो तो गीता पांडा केदन घरा येता तेन्ना ती सांगता खंय तुमगेले शिष्यान पुरा हें हाण घाल्लेलें आसा कसं न्ही हें समाचार म्हणून तेन्ना तांकां कळत खंय अयो तो जगन्नाथ आनी बलरामू आयलेले आमगेले घर कडेन म्हणून तें तांकां कळना खंय देवान स्वीकार कित्याक करनी म्हणून कित्याक म्हण देवालेची तोंडान देवाले मुखार विंदान आयले ते भगवद्गीता केदन तिणें ते तीन गीटी गेलेले आसा जगन्नाथाले वंट हारवे ते तीन गीट आशिल्ले म्हणून तांकां देख पडत खंय कित्याक त्या देवस्थाना वताच तेन्ना तांकां कळत खंय कितलो व्हड चूक केली त्या बायली कळत खंय कित बदच म्हागेले बामूण देवार शरणागत जावन आशिल्लो म्हणून ते स्वीकार करून येका म्हणून तिकाय कळत खंय आनी देव खंडीत रक्षण करता म्हणून तांकां कळता म्हणून अशी हे भारी देवाल गुण भारी चंचंद आसाची हे श्रील रूप गोस्वामी पादान हंतू लायक गुण देवान हंतू आमकां बरोवन दिलेलो आसा हे गुणावयर आमी अध्ययन केल्यार आमकां कळटा बद्दची आमी देवाक खंयचे सान रुपार वरी प्रीती करून एक गंभीर रुपार आमी केदन आमगेले जिवनांतू देवाल नामोच्चारण करता की एक संख्यापूर्वक नाम संकीर्तन करता की देव खंडीत स्वीकार करून आमगेले देवा वट्टू संपर्क अनिके घट्टी करता म्हणून आमकां हंतू कांय संशय ना असले हे पुरा चंद गुण हंतू वर्णन केलेलं आसा आमी मुखारी आनी ಸ್ವಲ್ಪ गुण नेक्स्ट सेशन हंतू पळोवया हरे कृष्ण हंतू सांगच्या हंतू खंडीत हांव कसं न्ही चूक कोरून आसच्या पुरो अपराध लेखून आसच्या पुरो सांगून आसच्या पुरो ताकाची देवान भक्तगणान संत वर्गान आशिल्ले हांव खंयचे घेतले सगळ्यांक क्षम करता म्हणून निवेदन करता हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय हरे कृष्ण हरि बोल माताजी बारी बारी लायक जावन तुम्ही हे सेशन केलेलं आसा 64 क्वालिटीज आणि 37 क्वालिटीज आमकां आजी 30+7 30 बोनस मेळ्ळे म्हळ्यार उपास रिविजन अंतू आमकां जननी माताजीन सांगिल्लें कसाले ते उडगास करचे तशी उपास 30 जे बोनस टिकेट्स म्हणटा पळय पक्कन मिस केलेले ते म्हणटा मिस जायन तिले कसाले अति मधुर उपास मीठा मेळलेलो आसा भारी लायक जावन थँक यू वेरी मच माताजी तुमकां इतले लायक जावन सांगिल्लें
नेक्स्ट सेशन अंत आम्ही मुखार सोनो बाकीच्या 64 क्वालिटीज आणि बाकी संख्या म्हाका तेवढाच आसा की परम पूज्य भक्ती पुरुषोत्तम स्वामी महाराजान 64 क्वालिटीज म्हणटा केन्नाय हायलाइट करू आशिल्ले 64 क्वालिटीज इतली सुंदर जावन आमकां आयकुचे एक भारी लायक अवसर मेळ्ळेलो आसा भक्ताल मुखारविंदा तगून त्यावेळी शिला रूपा गोस्वामी तांगेलो प्रचित शिला प्रभुपादा त्यांनी आमकां इंग्लिशान भारी चंद कोण ते संश्लेख जावन कशी ते आस्वादन करता म्हणून एक अवसर दिल्लो तूं आमकां आयकुचेक मेळ्ळेलो आसा कोणाके कसले प्रश्न आसा म्हण जाल्यार निमगो येता ओन्ली इन 37 अंतू अंत भायर निमगो नाकाची बाकीची नेक्स्ट आनी बाकी आसा 7 क्वालिटीज आनी कोणाके कसले प्रश्न आसा म्हण जाल्यार निमगो येता हरी बोल प्रश्न पुरा तांणी रिजर्व करून दवरला नेक्स्ट वीक 2 दिसाक बाकीचे कंप्लीट जाता निमगो या म्हण सांगून तुम्ही अति सुंदर जावन सूर करताना भीष्मदेवाल संगील आसा एंड करतानाची त्रिभुवना विषय त्रिभुवन कमला विषय सांगायचं त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम दवरम ददानी वपुरलककुला वृताननाब्जम् विजय सकेरतिरस्तु मेनवत्या अति सुंदर रूप जावन आशिल्ले कृष्णाले भीष्मदेवाना युद्धभूमीन तूं पळयलेले त्या रूपारी आमकां केन्नाय मन अंता समून प्रार्थना करून मुखार सुया थँक्यू वेरी मच माताजी भारती माताजी तुमकां चुडी पूजे विषय अनाउन्स करूं येता हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणी आनी आमगेल सकडल कतिरी ऑनलाइन चुडी पूजा